राज्याचे महसूल मंत्री रोहन खंवटे आणि शेतकी खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाय दोघे मंत्री मिळून कंत्राटांचेर शेती म्हळ्यार ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट कायदो हाडपाक सोदतात. ताचो आनी ह्या दोगांय बहुजनांच्या विरोधात कायदे करतात म्हूण तांचोय बहुजनाच्या हक्का खातीर लढपी सगळ्या संघटनांनी निषेध केला. गोंयच्या कुळ मुणकारांचो आवाज, युनायटेड बहुजन समाज आणि गावडा कुणबी, वेळीप आणि धनगर फेडरेशनाची बुधवारा पणजेन पत्रकार बसका जाली. पत्रकार परिशदेक सगळ्या संघटनेचे मुखेली हजर आसले. बहुजनांचेर भाडकार अन्याय आनी अत्याचार करताले म्हूण गोंयान कुळ मुणकार कायदो हाडिल्लो, मात तो कायदो बदलून परत भाडकारशाही गोंयान गाजोवपा खातीर प्रयत्न चालू आसा. मात ह्या दोनूय मंत्र्यांची इच्छा आमी पुराय करपाक दिवचे ना. आमचो विरोध आसतनाय तांणी कायद्यान बदल केल्यार आमी वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी जल्मीन दिल्या. ही जी मालकी जी करपाची आशिल्ली, जो ऑफिस प्रोसिजर आशिल्लो तो मामलेदारा कडेन दिल्लो आशिल्लो आनी मामलेदारान ती प्रोसिजर करून त्या सायटीचेर वचून त्यांची सर्वे करून त्यांची जमीन कसल्या प्रकारची आयडेंटिफाय करून त्यांचो रेट ठरोवन त्यांचे इंट्रोडक्शन इंडेक्स तयार करून तांकां सनद पयशे घेवन तांचे सनद दिवपाची प्रोविजन आशिल्ली. पण ह्या मदल्या पिरियडाच्या मामलेदाराच्या निश्काळजीपणा लागून किंवा सरकाराच्या आळशीपणा लागून हो जो टेनन्सी एक्ट स्पीड जावपाक जाय आशिल्ली तेंच्यो जमीन तेंच्या नांवार जावपाक जाल्यो नाशिल्ल्यो. आतां अडचण अशी आशिल्ली की जेन्ना 2014 25 सप्टेंबर 2014 ह्या टेनन्सी एक्टान एमेंडमेंट केलें. ते एमेंडमेंटान त्यांनी नवीन कायदो हाडलो जेणे करून टोटल कुळांच्या आनी मुणकाराच्या अगेन्स्ट आशिल्लो. तर तातूंत कितें केलें ताणें की टेनन्सी एक्टान अनेक क्लॉजीस घालून त्यो केसीस ज्यो आसात त्यो सिवील कोर्टा कडेन धाडल्यो. जी सिवील प्रोसिजर आसतली, डॉक्युमेंटेशन करप, ती प्रोसिजर फॉलोअप करप, एविडन्स घेवप आनी तेजी केसीची सॉर्ट आउट करप. तेतून आनी एक एडिशनल कायदो एड केलो. तातूंत ताणें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सनसेट क्लॉज केलो आनी ह्यो केसी आसा त्यो ट्रान्सफर टू दी कोर्ट केल्यो. हेका लागून गोंयच्या कुळ मुणकाराच्या आवाजान सगळ्यांत पयलीं 20 सप्टेंबर 2014 मिटींग घेवन हेजी आवाजां सुरू केली आनी त्या 4 ते 6 म्हयन्याच्या हितू बोवाळांत सरकाराक भाग पडलें की टेनन्सी एक्ट जे एमेंडमेंट एक्ट जो केल्लो तातूंतले सनसेट क्लॉज, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी ट्रान्सफर टू दी केसीस त्यो हेजे कोर्टा कडेन दिल्ल्यो त्यो रिवर्ट घेवच्यो पडल्यो. आनी ताचोच परिणाम म्हणून इतलो आवाज व्हडलो केलो की सगळ्यांत पयलीं आमी मिटींग घेतली ती पार्सेकरांचो एक्ट नीव एमेंड केलो. पार्सेकरांच्या घरा कडेन मिटींग घेतली आनी पार्सेकरां ठणकावून सांगलें आनी त्या बोळा भितर ज्या BJPन जे एमेंडमेंट केल्ली ताचे 23 वयल्यान ते 13 जाले. भावांनो, आमी अपेक्षा केल्ली की नंतरचें सरकार येतलें तें परत आमचे वाटे वयचें ना आनी की नवीन चेंजीस करचे ना म्हणून. पूण दुर्दैव अशें कितें की त्याच सरकारांतले परत आयिल्ल्या कारणान आनी नवीन तांकां हे गोंयकार म्हणणारे जॉयन जाल्ल्या कारणान आज अशी अडचण जाली की विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे जो स्वता भाटकाराचो पूत आसा तो आज आमच्यो ज्यो कुळांच्यो जमनी खावपा खातीर भायर सरलेलो आसा. तर भावांनो, हें कितें जालां की हो टेनन्सी एक्ट जो आसा हो कायद्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकाराक किंवा गोवा असेंब्लीक खरो अधिकारूच ना. टेनन्सी एक्ट जो 1976 एक्ट जालो तो कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट जाला जो ह्या देशाचो कायदो जालो आसा, कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा आनी इट इज अ बेनिफिशरी लॉ हो सिवील लॉ जावन पडलेलो आसा. ताका लागून गोवा असेंब्लीक खरें ताचो अधिकारूच ना. तरी पण त्या वेळा वयल्या मनोहर पर्रीकार सरकारान जबरदस्तीन हो चेंज केल्लो आसा. त्याचो परिणाम म्हणून अनेक केसी, अनेक जमनी आज कुळांच्यो भायर गेल्ल्यो आसात. दबाव हाडटात, जबरदस्ती करतात आनी हें आनी कुळांक भायर काडपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा. त्याच बरोबर आतां तेणी नवीन आतां तो कितें म्हणटात की जमनी खंय पाडंग आसात आनी ज्यो जमनी आसा त्यो ट्रान्सफर करतलो. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो कॉन्सेप्टूच पयलीं हितून असो आशिल्लो की आमच्यो जमनी आसा, कुळांच्यो जमनी आसात त्यो काडप आनी कॉर्पोरेट सेक्टरान दिवप आनी कॉर्पोरेट सेक्टर तेचे जाय तशें वापरप करप आनी ऑटोमॅटिकली कुळांक तेतूंतल्यान भायर काडप. पण आतां तोच त्या आवाज केलो म्हणून तो कॅन्सल करचो पडलो.
आतां सेम प्रोसिजर विजय सरदेसाय रोहन खंवटे हें करपाक सोदतात. त्याच बरोबर तो ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट्स म्हणून हाडपाक सोदतात. तेतून ताणें कितें TDR कितें करपाक सोदता तो की ज्यो जमनी ज्यो आसात, ज्यो एग्रीकल्चर लँड ज्यो आसात त्यो डायरेक्ट कन्वर्ट करून त्यो ट्रान्सफर करपा खातीर प्रोविजन करपाक सोदतात. म्हणजे परत एकदां त्यो कुळांच्यो जमनी ज्यो आशिल्ल्यो एग्रीकल्चर लँड किंवा बाकीच्यो ऑर्चर्ड लँड किंवा स्लोप हे सगळे आतां वचपाचे आसात. आज रिजनल प्लॅनार लागू सेटलमेंट झोन करून ह्यो जमनी खावपाचो प्लॅन चल्ला. त्या बरोबर टेनन्सी एक्ट बदल करून जमनी खावपाचो चल्ला. आनी आतां आनी एक प्रकार तेणें सोद लायतात की TDR करून आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करून हेज्यो कुळांच्यो जमनी खावपाचो हो मोठो प्लॅन आसा. ह्यो जमनी खावपा खातीर कोण आसात तर हे मोठे मोठे कॉर्पोरेट सेक्टर आसात, बिल्डर्स आसात आनी हे पॉलिटिशियन जे आसात ते खावपाक सोदता ह्यो जमनी. कारण 1976 एक्ट प्रमाणे कसेल त्याची जमीन आनी रावतेचें घर हो एमेंडमेंट तांकां मदीं मदीं अडखळ येता. ताका लागून हे डायरेक्ट शस्त्र वापरून कुळांक भायर मारून उडोवपाचे आसात. आतां ह्यो काही जमनी पाडांक उरल्या त्यो भाटकाराच्या आडमेळ्या खातीर आनी गव्हर्मेंटान निश्काळजीपणा लागून गव्हर्मेंटान त्या टायमा माणसांची दुरुस्ती करूना, बांदांची दुरुस्ती करूना, उदकाची फॅसिलिटी दिवनात, ट्रॅक्टर दिवनात, बियाणी दिवनात. हाका लागून त्यो काही प्रमाणांत आमी जमनी पेंडींग उरल्ले आसात. जर आमकां परत ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी दिल्ल्यो जाल्यार आमी डेफिनेटली फार्मासी करता आशिल्ल्यो. हेचो अर्थ असो न्हय की जमनी काडप आनी कॉर्पोरेटांक बिल्डरांक दिवप. पूण हें करपाक आमचो गाकुवेद गोंयच्या कुळमुणकारां चावात संघर्श समिती आनी युनायटेड गोवन भोवसायचा स्ट्रॉंग विरोध आसात. हेचे पयलीं आमी गांवांनी वचून सादारण गोंयच्या कुळमुणकाराच्या आवाजा खाल्यार गांवांनी वचून प्रत्येक विलेजींनी वचून 109 विलेजींनी वचून आमी अवेरनेस करून आमचो मुद्दो लोकांसमोर मांडलेलो आसा. त्याचो परिणाम म्हणून सरकाराची कितें परस जाली तुमकां फाटल्यान खबर आसा. आतां हाच्या फुडें जो विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे जो स्वता भाटकार आसात, स्वता बिल्डर आसात, ताका आमी वॉर्न करपाक सांगतात. हाच्या फुडें जर परत तूं वाटे वयशी जाल्यार तुजी फाटली जी परिस्थिती जाल्या ती हेचे फुडें आमी करपाक वोगी फाटीवर रावचे नात. खंयचेय परिस्थितीन हें एमेंडमेंट परत येवपा येना आनी तुजे नवीन कायदो अजिबात नाका. जो कायदो टेनन्सी एक्ट 1976 आसा तोच कायदो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. 8 ऑक्टोबर 1976 टिलर डे प्रमाणे जे आमकां रायट्स मेळ्ळ्या तेच रायट्स मेळपाक जाय. तो पर्यंत आमी कुळमुणकार वोगी रावचे नात. भाऊसाहेब बांदोडकारान कुळ कायदो हाडून कुळांक गुलामगिरींतल्यान मुक्त केल्ले. मात आतांचे हे सरकार परत कुळांक खास करून बहुजन समाजाक भाटकारांचे गुलाम करपा खातीर वावरत असो आरोप गोकुवेदाचो माजी अध्यक्ष दुर्गादास गांवकारान केला. आज म्हाका अशें दिसता गव्हर्मेंटाची ह्या दिवसांची चाल पळोवन की एका वेळार जशें आमकां गुलाम केल्ले तशें आतां परत आमकां तेच परिस्थितीन वचचें पडटलें काय कितें. कारण भाऊसाहेब बांदोडकारान आनी ताई शशिकला ताई हांच्यांनी जो कायदो केल्लो मुणकार आनी कुळ कायदो, ह्या कायद्या प्रमाणे कशेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचें घर अशें म्हणून लोकांक सगळ्यांक सांगिल्लें. आतां ऑल ऑफ ए सडन खंयच्याच सायडीच्यान गव्हर्मेंटा कडेन कसलेंच अपील येवना, रिक्वेस्ट येवना आनी तो कायदोच सरकार बदलता आनी वयल्यान टायम दिता ताका की विथीन 3 years तुमी तें एप्लिकेशन दिवपाक जाय आनी ना जाल्यार तुमची जमीन मागीर ती वतली, भाटकाराक वतली. हेज्या खातीर मागीर संघर्श करचो पडलो आमकां. संघर्श केलो आमी आनी हेजो परिणाम तुमकां खबर आसा. पयलींचो चीफ मिनिस्टराक न्हिदयलो घरा. आतां नवीन एक सूत्र सोडलेलें आसा सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचें. त्याय वेळार आसलें पूण तें हळू आसलेलें. आतां हो आवाज मातसो मोठो जाला आनी कॉर्पोरेट सॅक्टराकशें आमचें फक्त घाटुवेद समाजाचें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक की पयलीं हे ज्यो कुळ मुणकाराच्यो केसीस आसा त्यो तुमी पयलीं रजिस्टर करून घेयात. तुमच्या लोकां कडेन धाडात तुमचे मनीस, मामलेदार स्पेशल अपॉयंट करात ह्या कामा खातीर. तेंच्यांनी वचून तो सर्वे करप, सगळ्या शेतकाराचो कोणाची कितली जमीन आसा ती तेंचें एप्लिकेशन तयार करप आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे वचप आनी त्यो जमनी ज्यो आसा त्यो ह्या कुळ मुणकारांक दिवपाच्यो पयलीं करात. आनी जर उरली जमीन जाल्यार मागीर जशें तुमी म्हणटा पडींग आसा
आतां रामकृष्णान सांगला त्या प्रमाणे पडींग जमीन कित्याक उरता? आमी शेतकार, आमकां जाय न्ही शेतान काम करपाक, पूण भाडकारच जर आमकां थंयसर देंवपाक दिना, तूं करूं नाका म्हणून सांगता. आनी वयल्यान सरकाराक सांगतना सांगता ती जमीन पडींग आसा म्हणून. ह्याच्या पयलीं केन्ना पडींग जमीन उरलेली? लोक करताले न्ही, ते उमेदीन करताले. तुमी तांकां वयल्यान त्रासान उडोवपाक, तेंच्यो जमनी हिसकावून घेवपा खातीर हे नवीं नवीं नाटकां करता. तेन्ना आमचो एक इशारो आसा सरकाराक, आनी जे आमदार थंयसर बसलेले आसा विधानसभेत, तांकां सुद्दां बहुजन समाजांतले जे आमदार थंयसर गेल्ले आसा, बाबा न्हू, एका वेळार तुमी सुद्दां शेतकाराचेच भुरगे आसले. आयज जरी तुमचे कडेन पयशे जाले आनी तुमी जरी व्हडले जाले जाल्यार निमाणे तुमी शेतकारूच आसले. आयज जेन्ना हें जे तेंच्यांनी आतां अमेंडमेंट हाडपाचें चिंतलां, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी कॉर्पोरेट सेक्टराक दिवपाचें, हांव अपील करता सगळ्या आमदारांक बहुजन समाजाच्या गाकुवेद समाजा मार्फत की तुमी ताका स्ट्रॉंग ऑपोज करात विधानसभेत, जावनी चर्चा थंयसर. हे सरकार गोंयकारांचें न्ही जाल्यार हे सरकार भाटकारांचें आसा. ताचें उदाहरण म्हळ्यार सरकार शेती संबंदान नवे कायदे करपाचे आसात. त्या लोकांनी आज सरकाराच्या नव्या कायद्यांक विरोध करपाची वेळ आयल्या, अशें दिपेश नायकान सांगलें. की ह्या तिनी क्लॉजाचेर आख्ख्या गोंयांत कुळमुणकाराच्या जितल्या संघटनांनी इतलो आवाज करून सरकाराक एक मोठो धपको दिलो. आनी तातूंतले एक 4A कॉलम आशिल्लें, ते सांगताले की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग. आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे विजय सरदेसाय परत हाडपाक सोदता, तेजी व्याख्या कितें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जी आमी पडींग शेतां दवरल्यात, जी आमी दोंगर वसयनात, ते कितें करतले, ते जो पळय मालक आसा म्हणल्यार जो भाटकार आसा आनी जो पळय कोण घेवपाक सोदता, जो भांडवलदार आसतलो, जो भायल्यान साकून आयिल्लो एक कॉर्पोरेटर आसतलो, तांच्या भितर ही कॉन्ट्रॅक्ट जातली. आनी जो मदीं आसा, कूळ आसा, जो टेनंट आसा, जाका आज पर्यंत हक्क मेळूनात, अधिकार मेळूनात, ताच्या नांवाचेर आज जमनी जावंक नात, शेतां जावंक नात, तो ऑटोमॅटिकली ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या अंडर भायर पडटलो. ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचो प्रकार आसा, जो पॅरलल 2014चो कायदो घेवन चलता, तो बरोबर न्ही कोणाक. आज खरोखर हे षडयंत्री कायदे जेन्ना महसूल मंत्री आनी शेतकी मंत्री हाडटा, जे स्वता भाटकार आसात, ते बहुजनाचें हित पळयनात. आमचो एक स्पश्ट आरोप आसा की हे दोगांय BJPचें सरकार आशिल्लें तेन्ना ह्या लोकांनी इतली करंदाय मारिली, हे BJPच्या विरोधान उजो ओंकताले. पण ताजे नंतर 2017चें जेन्ना सरकार घडयलें ह्या लोकांनी, तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांनी साम दाम दंड भेद एकठांय करून गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या नांवार तांकां वेंग मारली. आतां हे दोगांय लोक परत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हाडपाक सोदतात, नवो कायदो हाडपाक सोदतात, ताचें नांव TDR आसा. रिजनल प्लॅनाचो हे सामके जातीन विरोध करताले, तोच परत हाडपाक सोदतात. हें सगळें म्हाका दिसता की गोंयकार आनी गोंयकारपणाचें सरकार न्ही, जाल्यार हातूंत भितरल्यान वास येता की हें सरकार स्पश्टपणान भाटकार आनी भाटकारपणाचें सरकार आसा. त्या खातीर जे लोक हे गोश्टीचो विरोध करतात आनी जे प्रतिनिधी आसात 40 आमी तांकां विनवणी करतात, सांगपाक सोदतात की हे तिनूय कायदे जे पळय हाडपाक सोदता रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसाय, ताचो विरोध करात. ह्या गोंयच्या हिताचे नात, ह्या शेतकाराच्या हिताचे नात, ह्या कुळमुणकाराच्या हिताचे नात, ह्या गरीब कश्टकरी समाजाच्या हिताचे नात, ह्या फक्त कॉर्पोरेट लेवलाच्या हिताचे आसात. विजय सरदेसाय हो मंत्री म्हूण लायक ना. राज्याच्या अन्न आनी वखदा प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक नुस्त्यांनी रसायन मेळ्ळां, मात हे मंत्री तांकां रसायन नुस्त्यांनी ना अशें सांगपाक लायतात. हाचे वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक गोंयकारांची कितली काळजी आसा ती. आमी मागणी करता की ज्या अधिकाऱ्यांनी नुस्त्यांनी रसायन ना म्हूण जाहीर केला तांचेर कारवाय करची, अशी मागणी बर्डेन केल्या. अशें जर काही पर्सेंटेज जर नुस्त्याचे हितून सांपाडले फॉर्मेलीन, तर अख्खे वर्साक जर तो फॉर्मेलीन जर खाल्ले काही पर्सेंटेज, ते 20 चडटले ते आमकां आयज 100% समजता आमी. पूण तुमी जे नुस्तें जे भायल्यान जे हाडटा भितर फॉर्मेलीन सांपडटा न्ही, तर मनोहर पर्रीकार हांव सांगूंक करता हेजेर
ती सरदेसाय बायल जी आसा न्हू तिकाय सुद्दां तूं सस्पेंड करपाक जाय, 6 म्हयन्यांक तरी सस्पेंड करपाक जाय, तूं न्याय दिवपाक जाय म्हणून मनोहर पर्रीकार सांगता. कारण तुमी समजून घेवंक जाय मनोहर पर्रीकारान ते बायलेक कित्याक सांबाळून घेतला. अख्खे गोंयच्या लोकांक हांव सांगता युनायटेड बहुजनाच्या प्लॅटफॉर्मा तर्फे तूं हरिश्चंद्र राजा कसो आसा तसो तूं आयज गोंयच्या लोकांक तूं सांबाळूंक आमकां दिसना असो दिसता. तूं हे अमृत हे जे विश जे आहा म्हणून तूं अमृत म्हणून आमकां सांगूंक सोदता काय म्हणटा. दुसरी गजाल आयज हांव विजय सरदेसाय सांगूंक करता. जे नुस्तें जे धरलेलें हे तुजे कॉन्स्टिट्युशन धरलेलें आसा, तूं तें नुस्तें कितकी तरी वर्सां हे गोंयांत हाडटाय. 5 ते 6 वर्सां जाले. तो इब्राहीम म्हणून कोण जो एजंट जो आसा तेज्या तर्फे हे गोंयांत नुस्तें पावता. तो कोणाक पयशे दितालो, तो कोणाक हफ्ते दितालो, हे विजय सरदेसायन आज डिक्लेअर करपाक जाय. पण BJPक आनी गोवा फॉरवर्डाक अक्षरशः गोंयचे लोक कंटाळलेले आसा. तेंच्यांनी बहुजन समाजाक फोंडांत घातलेले आसा. हांव स्पश्ट सांगूंक करता. आनी मनोहर पर्रीकारान आपले हे जे स्टेटमेंट जे बायलेन जे दिल्लेले आहा जर तेणी करूंक ना, फाटल्यान जर घेवंक ना, बायलेन सांगला भितर फॉर्मेलीन सांपडला म्हणून तिका सामाजीक शेट्येक कशें सस्पेंड केलेले तशें ते बायलेक तिणी सस्पेंड करपाक जाय म्हणून. नाल्यार आमकां अख्खे गोंयच्या लोकांक आमी उलो करून सांगतले येता ते विधानसभेर आमी व्हडलो मोर्चा हाडटलो. भितर पडले उपकारता 144 कलम लायले सुद्दां आमी भितर अख्खे गोंयचे लोक येतले.